नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार। प्रजासत्ताकाची 70 स्वातंत्र्य 75चे हुमरार स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भरतेचो विचार कोणाक रुचता पचता कोणाक अजिरणार। आंदोलनाचेर खल अन्नदात्याच्या नावान हिंसाचार लाल किल्ल्यार भगव्यांक 5वो चार तरणाटे शेतकार फुटीरवादाच्या फांट्यार भूमिपुत्र रस्त्यार पिळग्यान पिळग्यो शेतकार मळेकार हक्क अधिकार भलत्याच्या नावार एक कीट पालवली दुसरी वाऱ्यार राजकीय रोमटाची तालगडी चल्ली वेचणुकेच्या मांडार कोणाच्या तोंडाचे गुड्डे सुटले कोणाक ओकारे कोणाक साक्षात्कार सविस्तर खबरां दी हेडलायन्स। जमनीच्या मालकी हक्कांक 70कारांचो वाळपय महानिषेध मोर्चा सभा मालकी हक्क मेळा मेरेन आंदोलन चालूच मोकासदारी मोडात कस्तल्यांची जमीन सभेत थाराव। शेतकारांची दिल्ली ट्रॅक्टर रॅली हिंसक प्रजासत्ताक दिसा पंजाबी शेतकारांचो ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीत धुडगूस पोलिसांचेर हल्लो लाल किल्ल्यार कब्जो परिस्थितीचेर हाय लेवल बसका। काय देशद्रोही शक्ती तरणाट्यांनी शेतकारांक पेटल्यात चिथाव सगळ्यांनी एकचार सांबाळचो मुख्यमंत्र्याचो 72व्या प्रजासत्ताक दिसा उलो। फुडले विधानसभेक काँग्रेसूच परत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जाल्यार फाटली चूक परत ना। रमाकांत खलप हेड ऑन वेचणुकेक खंय समविचारीचोच हात सध्या गिरीशच अध्यक्ष। आणि पर्रीकारान मायनिंग बंद केले ते चूक मायकलाचो गोवा मायल्सा उपरांत दुसरो बॉम्ब चालू उद्देग बंद करपाचो राजकीय फुडाऱ्यांक अधिकार ना बीजेपीच्या आमदारांकूय खंय चूक पटल्या। जमनीचो मालकी हक्क मागूंक 70कारांचो वाळपय महामोर्चा रॅली आनी सभा जाली। मेळावले सुरू जाल्ले आंदोलन 70तल्या एकान एक मनशाक तो रावता कसता त्या जमनीचो मालकी हक्क मेळा मेरेन चालूच उरतलें। गोंयांत आशिल्ली मोकासदारी मोडूंक लढो चालूच दवरपाचो थाराव सभेत घेतलो। गांवांत येवपी स्वयंपूर्ण मित्र अधिकाऱ्यांक खंय निवेदनां दितले। ह्याच्या पुढे हो जो विषय असा हो 70चे गावणगे घेऊन पुढे वतले आणि त्या प्रश्नाक मार्ग काडटले म्हणून आज आम्ही हांगासर जमलेले आसा। काढून उडया सरकारी हो शब्द म्हाका कोणाकडे आयकूंक येवंक जायना। ह्यो जमनी आमच्यो आमी तेचे मालक भूमिपुत्र आमी मालक सरकार न्हू सरकारान आमकां एक क्लासाचे गांवणग्यांक आमच्या एक क्लासाच्या मनशांक आयज सेकंड क्लास मालकी दिल्ली आसा। केन्ना हांव एकच सांगूंक सोदता सरकाराक की ही जी मालकी आसा भूमिपुत्र मालक जायना तोपर्यंत ती मशाल बंद जावंक जाय निर्माण करू शकना। इतिहास जाणा आमचो इतिहास जो आसा तो क्रांतीचो इतिहास आसा। ह्या राजकारण्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय। हांव सुद्दां न्ही म्हाज्यो आसल्यो केन्ना काळान आमच्यो मोकाच्यो त्यो नाका आमकां त्यो गेल्यो त्यो 84 सालाक हांव म्हाज्या नांवारच ना आतां म्हाका हें करचें पडटा तर कितलेशे आमदार जाल्यो ह्यांचे सगळ्यांच्यो जमनी आपल्या नावार कश्यो जाल्यो। एकूच तुमकां सांगता जर ही लढाई आमकां जिखपाक जाय जो क्रांतीचो उजो मेळावली पेटलेलो हो जमनीचो प्रश्न फक्त 70नीच ना हो जमनीचो प्रश्न प्रत्येक गोंयांत प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक गांवांत आसा। मोपाय सुद्दां तशेंच जाल्ले आसा। 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो मोपाय एअरपोर्टाक गेला आनी अजूनय त्यांच्या जाग्यांचेर हल्ला चालू आसा सरकाराचो। तसोच हल्ला तुमच्या जाग्यांचेर चालू आसा आनी ह्या फुडें चालू उरतलो। जर तुम्ही लोक सगळे एक येयनात एक म्हटल्यार सगळ्या राजकारण्यांचे पट्टे जोपर्यंत काढून तुम्ही 70कार म्हणून एक जायना गोंयकार म्हणून एक जायना तोपर्यंत तुमचो प्रश्न सॉल्व जावपाचो ना प्रश्नाचेर तोडगा लागपाचो ना। आयज तेंचेर ज्यो केसी घातल्या सिरियस केसी घातल्या त्यो आमच्या 70च्या सगळ्या भावा मार्फत हांव सरकाराकडे मागणी करता विनंती करता की त्यो सगळ्यो मेळावलीकाराचेच न्हू तांकां कोणी सपोर्ट केला तेंचेरूय केसी घातल्या त्यो सगळ्यो सरकारान फाटी घेवच्यो। 2 महिने शेतकी कायद्या आड दिल्लीच्या शिमेर चलिल्ले शेतकारांचे आंदोलन ट्रॅक्टर रॅलीच्या नावान
हिंसक जालें. प्रजासत्ताक दिसा पंजाबी शेतकारांचो ट्रॅक्टर घेवन राजधानीत धुडगूस. पोलिसांनी दिल्लो रूट सोडून मेळत त्या रुटांनी ट्रॉलीचे ट्रॅक्टर दिल्लींत घुसले. पोलिसांचेर हल्लो, तलवारी घेवन धुमाकूळ, लाल किल्ल्यार कब्जो. अराजकाचेर दिल्ली हाय लेवल बसका. देशाच्या प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडीत एकेवटेन दिल्लीत भारताच्या संरक्षण टाकीचे शक्ती प्रदर्शन चालू असताना पंजाबातल्या शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅलीच्या नावान केंद्र सरकाराक आव्हान उघड दिले. मुखेल परेड जाल्या उपरांत फक्त कांय ट्रॅक्टर ठराविक रुटांचेर तेवूय ट्रॉली नासतना व्हरचे म्हूण शेतकरी फुडारी आनी दिल्ली पुलिसां मदीं रॅलीक मान्यताय दितना थारिल्ले. ट्रॅक्टरांक मोठे ट्रॉली लावन तलवारी आनी शस्त्रां घेवन अराजक आंदोलनकर्त्यांचो राजधानीचेर हल्लो. थारावन दिल्ले रूट सोडून मेळटा त्या रुटांचेर ट्रॅक्टर घुसयले. शेतकार उरले कडेक. हे पळयात कशे तरेन दिल्ली पुलिसांचेर आंदोलनांतल्या हल्लेखोरांनी हल्लो केलो. हो ट्रॅक्टर पळयात कशे तरेन पुलिसांच्या आंगार घालो. हो पळय तलवार घेवन पुलिसांक मारपाक धांवता. हो खंय शेतकार. हे बॅरिकेड्स मोडपी शेतकार आनी हे पुलिसांचे बॅरिकेड्स न्हंयत उडोवपी शेतकार. हे पळयात पार्क केल्ले ट्रक फोडपी शेतकार आनी हे पुलिसांच्या बसीचेर ट्रॅक्टर अटॅक करपी शेतकार आनी हे लाल किल्ल्याचेर कब्जो करपी शेतकार. एक आंदोलन करपी सोंपलो म्हूण सुत्रां सांगतात. पळयात आंदोलनाच्या नांवान कशे तरेन स्टंट करतना पडलो आनी मेलो तो. शेतकारांच्या नांवान तलवारी, शस्त्रां आनी ट्रॅक्टर घेवन दिल्ली हायजॅक करपी अराजकी आंदोलन आनी कायदो सुवेवस्थेचेर दिल्लीत केंद्रीय गृह मंत्रालयात हाय लेवल मिटींग सांजे जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कांय देशद्रोही शक्ती तरणाटे आनी शेतकारांक चिथावंक सोदतात. सगळ्यांनी एकचार सांबाळचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान 72व्या प्रजासत्ताक दिसा उलो मारलो. गोंयचो मुखेल सुवाळो पणजे कांपालार परेड ग्रावंडार जालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तिरंगो हुबोवन मानवंदना घेतली. सरकार खंय उदरगतीचेर लोकांचे सल्ले सुचोवण्याक तयार आसा. विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि पत्रकारिता या 4 खांब्याचेर देशातली लोकशाही तिगल्या. देशात आणि राज्यात चलपी सरकार हाचे संविधान मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यात. पण ह्या संविधानाक तत्वाची जापसालदारकी ही फक्त सरकारचीच न्हय, तर ती सगळ्या समाज वेवस्थेची जावन आसा. भिन्न मताचो आदर करप, कायद्याचे पालन करप, आपल्या अधिकाराची तशीच कर्तव्याची जाणीव दवरप, देश एकसंध दवरपाक कार्य करप हे तुमचे आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा. आयज सहज अडेकडेन नजर मारिल्ल्यान ही देश विघातक शक्ती आमच्या समाजा भितर संभ्रम निर्माण करून देशाचो युवा आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करीत आसा. देशाच्या जनशक्ती आणि युवा शक्ती हांचे आदर्श स्वामी विवेकानंद आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्यासारख्या थोर राष्ट्रपुरुषाक कितलेशाच राष्ट्रपुरुषांक हांव आज नमन करता, वंदन करता. ताचे जिवीत आमच्या अगणित पिढयेक प्रेरणा दीत रावतले. प्रधानमंत्री मोदीजी हांणी नेताजीच्या जन्मदिसाक पराक्रम दिवस म्हणून साजरो करपाचो थारावन एक ऐतिहासीक निर्णय घेतलो. तेंची सदांच यंग भुरग्यांक सपोर्ट करपाचें हें आसा आनी आयज तेजो रिजल्ट हांव हे 2005 काम करता. पोर्टेबल टॉयलेट्स, क्लिनींग आनी वेस्ट मॅनेजमेंट. सो आज हें रेकॉग्नायझेशन करपाक इट्स अ वेरी बीग गिफ्ट फॉर मी. आनी खरेंच आमचें हें सर्टिफिकेशन मेळपाक म्हाका मिन्स आनीक उर्बा आनी अशेंच यंग भुरग्यांनी फुडें येवन कितें तरी इनिशिएटीव घेवन करचें आमचे स्टेटीक लागून. गोंयांत तालुका पावड्यारूय प्रजासत्ताक दीस मोठ्या उमेदीन मनयलो. बार्देस, फोंड्या, साश्ट, पेडणे, दिवचली, धारबांदोड्या, मोरगांवां आमदार मंत्र्यांनी तिरंगो हुबोवन मानवंदना घेतली.
की उत्साह हा देशप्रेमाचा अंगी संचारावा, उत्साह हा देशप्रेमाचा अंगी संचारावा, जयघोष भारताचा हा संबंधी गुंजावा, हा सण प्राजसत्ताचा सदैव चिरायू व्हावा, सदैव चिरायू व्हावा. राम मंदिर व्हायचो इश्यू असतो अख्ख्या देशभर. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला वयल्यान पद्धतशीर आणि लोकशाही पद्धती इम्प्लिमेंट केले. राम फाउंडेशन बॉर्न असतात त्याचप्रमाणे आज गोंयची प्रगती त्याच नेटान चल्ली. If China gave you the COVID-19, if China gave you corona, India will give you the vaccine. At that point of time also many people laughed. They said, where is it that what India can do? Today who has given the vaccine to the world? Who is it that has produced indigenously 2 vaccines? आज ज्या लोकांक चायना भितर इन्वेस्ट करपाचे ना, जे जॅपनीज म्हणा तुम्ही, अमेरिकन कंपनीज म्हणा तुम्ही, युरोपियन कंपनीज म्हणा तुम्ही, ते आज सोदपाक लागल्यात की आमी खंय इन्वेस्ट करचे. तांकां दुसरे कडेन इन्वेस्ट जर करपाक जाय, तांकां हो देश जेतून भितर सगळ्यात व्हडली यूथ जो आसा तो आयज सगळ्यात जगा भितर जो हायेस्ट यूथ खंय आसा जाल्यार ह्या देशा भितर आसा. आणि केंद्र सरकाराच्या सपोर्टान तामनार जो प्रकल्प आसा हो जो पूर्ण गोंयाक, साऊथ गोंया आणि नॉर्थ गोंयाक जी पावर सप्लाय घट जावपा खातीर आमच्या फुडल्या 2 वर्सांचे प्लॅनिंग आसा. फुडल्या 2 वर्सान हो तामनार जो 400 किलोवॅट पावर सप्लाय प्रकल्प आसा तो पूर्ण करपाचे आमचे धोरण आसा, आमचे विजन आसा सरकाराचें. I will do that irrespective of what dirt is thrown at me to stop me from doing good for the people. Moving from an opposition party to ruling party comes with growing pains, but I am ready to face this challenge. It is 72 years and we have to ask ourselves the question, are we secure under Constitution in terms of justice, equality, freedom and fraternity? And the answer is before you. पण भावना आयज म्हाका सांगन दिसता की आयज परत एक फावटी लोक शेती कडेन वळलेले आसात. आयज युवा पिढी जी आसा, शिकले भुरगीं जी आसात ते शेता कडेन वळलेले आसात. वेगवेगळे पीक घेवपाक ते फुडें सरतात. आणि आयज परत एक फावटी खंय तरी कृषी प्रधान राज जावपाच्या वाटेचेर आसा अशें आमचें काम चल्लें आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. फुडली विधानसभा वेंचणूक काँग्रेसूच जिखतली. परत सिंगल लार्जस्ट पार्टी जाली जाल्यार फाटली चूक करचे ना. काँग्रेसींत कसलीच पोकळी ना. तळागाळांत बरो वावर केल्यार काँग्रेसीक खंय बरो फुडार. प्रदेश काँग्रेस समन्वय समितीचो अध्यक्ष रमाकांत खलप हेड ऑन. वेंचणुकेंत काँग्रेसीक हात फुडें करपी समविचारीच जाय. गिरीशूच खंय सध्या प्रदेश अध्यक्ष.
फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जातलें आनी आमकां त्या वेळार जेन्ना 21, 22, 23 जर सीट जायत मेळ्ळे जाल्यार आमकां कोण आडोवंक शकना. पण समजा दुर्दैवान जर अशें कितें जालें आनी सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून परतून एकदां जर परिस्थिती निर्माण जाली तर कालच्या फावटी जें कितें घडलें तशें घडचें ना. मातशी राजभवनाचेर वचपाक गाडी रेडी दवरा. सगळें गाडी बस हेलिकॉप्टर सगळें दवरया रेडी. तुमच्या 2 आमदारांचे पूत सद्याक भारतीय जनता पक्षा भितर आसा. लोकांनी काँग्रेसीचेर विश्वास कित्याक दवरचो? काँग्रेसीचेर विश्वास असो दवरचो कारण भारतीय जनतेचो गोंयकारांचो लोकशाहीचेर विश्वास आसा. काँग्रेसीन खंय तरी त्या शुन्यांतल्यान आपूण भायर सरपाचो प्रयत्न करपाक जाय दाखोवपाक तरी जाय लोकांक. समन्वय समितीचें हेंच काम आसा. जाल्यार आज काँग्रेसी कडेन प्रॅक्टिकली 35 to 36 सीट्स वेकंट आहात. रागार जावं नाका. हय. कितें असूम करतात की वॅक्यूम आसा म्हणून हांव एक्सेप्ट करना. आमदार आसा म्हणजेच कितें अस्तित्व आसा. समन्वय जर सारको साधलो सगळ्या कडेन तळागाळांतल्या कार्यकर्त्यां कडेन तर काँग्रेस पक्षाक खूब व्हडलें भवितव्य आसा. आज जो प्रचार जाता की वोटिंग फॉर काँग्रेस इज वोटिंग फॉर बीजेपी कारण इव्हेंच्युअली तांचे आमदार बीजेपी फोडून व्हरतले म्हणून ताका तुमी प्रत्युत्तर कशें दिता? हो बीजेपीचोच प्रचार आसा किंवा बीजेपीच्या हस्तकांचो प्रचार आसा. पक्ष जर बळकट रावत न्ही तर कसली गरजूय पडची ना कोणाची. आणि समजा खंय एक 10 मतां एवढें तेवढें कमी जावन ती सीट पडटा अशें जावंक शकता तर कदाचित कोणी जर हात फुडें केला तो घेवपाकय हरकत ना. पण तो हात दोन्ही हात एक प्रकारचेच जाय. एट दीस मोमेंट गोंय प्रदेश काँग्रेसीक अध्यक्ष आसा काय ना? आसा. तो ऑर्गनायझेशन पळयतलो. त्या समिती आसा येदी मोठी समिती आसा. इतले व्हायस प्रेसिडेंट आसा. तुम्ही समन्वय पळयतले? हांव फक्त समन्वय. जर समजा गिरीश चोडणकर आणि दिगंबर कामत हांच्या मदीं समजा जर विस्तो वचन अशें दिसपाक लागले टुगेदर समन्वय. आमदार ते गेल्ले आमदार कोण बेदल्ले जनता सगळ्यां कडेन. पर्रीकारान मायनिंग बंद उडयलें तें चूक. कळंगुटेचो बीजेपीचो आमदार मंत्री मायकलाचो गोवा मायल्सा उपरांत पर्रीकाराच्या नांवान दुसरो बॉम्ब. चालू उद्देग बंद करपाचो अधिकार राजकीय पक्ष वा पक्षाच्या मुखेल्याक ना. बीजेपीच्या बाकीच्या फुडाऱ्यांकय ही चूक पटल्या. 2012 मायनिंग बंद जाल्लें 10 वर्सां जायत आयलीं अजून परत सुरू करूंक जमना म्हूण मायकल उलयलो. चालू आहा ती बंद करपाक जायना. अंटील अनलेस सुप्रीम कोर्ट बंद करता. हायेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. पॉलिटिशियनान पॉलिटिकल पार्टीन ऑर पॉलिटिकल पार्टीच्या हेडान बंद करप ना. हांव मनोहर पर्रीकर आमचो गुरू म्हणून मानता. हांव आयज पासून मानता. येस तेणें म्हाका खूब वस्तू शिकयल्ल्यो आहा. हांव तेजो कोण व्हडलो जाणवार न्हू. पूण जे डिसिजन त्या टायमार जालें ते चुकीचें डिसिजन म्हणून आमी मान्य करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे लोक आमच्या आमदारांनी पासून मान्य केलें की आयज पासून मायनींग चालू जायना. 2012ची गजाल आनी आयज आमी 21 पावले. एट दॅट पर्टिक्युलर टायम आय नॉट बींग फ्रॉम द मायनींग इंडस्ट्री आय टोल्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेट टायम मनोहर पर्रीकर नॉट ओन्ली मी. आतां CM हा तेणें बसून सांगलेलें डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमी इशारा तेका. इवन निलेश काब्रालान सांगलेलें बंद करूंक नाका म्हणून. तूं तेजेर हें घे तुका दिसता खंय इलिगॅलिटी आहा यू कट दोज इलिगॅलिटीज कप दोज इलिगॅलिटीज बंद कर ते इलिगॅलिटी. शिवोले स्वामी समर्थांच्या मठांत स्वामीच्या मुर्ती प्रतिष्ठापनेचो 10वो वर्सुकी दीस मोठ्या भक्तिभावान मनयलो. सकाळ सावन पुजा अर्चा आनी धर्मीक विधी आनी उपरांत महाप्रसादय जालो. कोविडाक लागून ही कार्यावळ मर्यादीत प्रमाणात मनयली. दिसभर भजन दिंडी भक्तिगितांच्यो कार्यावळी. आज स्वामीच्या मूर्तीक प्राण प्रतिष्ठापना स्थापन केल्यार आज 10 वर्सां जाता. आनी आज कोविडाची महामारी आसून सुद्दां लोकांनी तांणी त्याची पर्वा न करता भयंकर अशी गर्दी जाल्ली आसा. तर आमी सोशल डिस्टन्सान लोकांक आनी पेपरार सुद्दां सांगलेलें आसा. तांकां सांगलेलें आसा की वेवस्थीत हांगा पयशे तुमी गेल्यार वेवस्थीत सारके लायनीक रोज आसून फक्त महाप्रसादाचो लाभ सुद्दां घेता. वेवस्थीत सोशल डिस्टन्स पाळून आमी सगळे नियम सोशल डिस्टन्साचे नियम पाळून आमी सगळे हें करता. कोविडाच्या बंधनात प्रजासत्ताक दिसाची दिल्ली परेड. 32 चित्ररथ वांटेकार गोंयचो ना.
भारताची देशी विदेशी संरक्षण तांक दिसली. पहिलेच खेप लडाखाचो चित्ररथ. उत्तर प्रदेशान अयोध्या राम मंदिर दाखयलें. हवाई कवायतींनी पहिलेच खेप राफाल. सुवाळ्याक हे खेप विदेशी मुखेल सोयरो ना. परेड पळोवंक लोकांचे उपस्थितीचेरय मर्यादा. பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு याविठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है वीराने में तपता योगी कौन है नाद न कोई तारा डमरू कभी कबारा एक बहादुर सिमरिए करनो नित्या बैठाए एक बहादुर सिमरिए करनो नित्या बैठाए आम्रा चंचल आम्रा अद्भुत आम्रा नूतन जो बोले दूत कला और संस्कृति की धरती धन्य धन्य उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त बनाएंगे आविष्कार हम करते हैं देश हमारा आत्मनिर्भर है लहर सलामी देती है हम तट रक्षक है भारत के चांद है खेला हमने हार कभी ना माना हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप आणि जिओ टीव्हीचो ॲप. चार चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.